आदां विवेक आमी तांचेर नदर मारुया. देवान तांकां सांगलें, आडवारलोल्या लुकाचें फळ खाय नाकात, पूण सोरोप येता तांकां नाडटा आनी तांकां म्हणटा, तुमी तें खायलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातले, बरें आनी वायट कितें तें तुमकां समजूंक कळटलें. पदवेन भरतात. देवा भाशेन तांकां जाय आसता ल्हानविकायेचो दर्जो सोडून दितात. इस्रायल परजेचेर पर्यान नदर मारीत जाल्यार ल्हानवीक आसली जाल्यार घोडे बासायल्ल्या देसांत ती वेग्यान पावतली आसली. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडलोलें जाल्यार बासायल्ल्या देसांत पावूंक तांकां सोंपेपण फावो जातलें आसलें. पूण ही ल्हानविकायेन जिवंक ती विसरतात आनी ही देवाची कुशालकाय आपल्या जिवितान आपणावंक वेव्हारांत घालून ती फाटीं उरतात. तर इश्टानो, हे देवाचे उपदेश आमच्या जिवितान पाडून हाडटले जाल्यार पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार आमच्या जिवितान ल्हानविकाय. दुसरे सुवातेर आमी सरकारी नेम कायदे आनी धर्मीक उपदेश दोनूय बराबर आमी उखलून दवरूंक गरजेचे आनी फायद्याचे. इश्टानो, आमी संवसारांत आमचें पैण करता, घोडे जायते पावटी सरकाराचे नेम कायदे आमी चड उखलून दवरता आनी देवाचे उपदेशांक घोडे आमी जायते पावटी थोडो मान आमी फावो करता. हांव म्हणिना सरकाराचे नेम कायदे पाळपाचे न्हय म्हूण, तेवूय पाळूंक जाय, पूण त्याच बराबर देवाचे उपदेशूय आमच्या जिवितान पाळून वेव्हारांत घालूंक गरजेचे. सरकार घोडे एक नेम कायदो काडटा आनी आमी ते फॉलो करता, कित्याक जरी तर फॉलो करिना जाल्यार घोडे आमचेर वायट प्रभाव जावंक पडटा. पूण देवाचें कितें काय? देवाचे उपदेश आमकां आमच्या जिवितान उणेपण भोगून हाडिना काय? देवाचे उपदेश पाळिनात जाल्यार आमकां वायट जावचें ना काय? इश्टानो, हाकाच लागून दोनूय नेम कायदे आनी उपदेश एकूच मापान घेवन दोगांयकूय एकेच तरेन वागूंक आमकां जण एकल्याक आयचो सेवाधर्म उलो करता आनी हुस्कायता.